प्रेस कॉन्फरन्स आम्ही घेतात बेसिकली ऑन द शॉकिंग रेवलेशन्स बाय सुलेमान सिद्दीकी. काल जे प्रुडंटान कवर केलां ताजेर हें म्हजें स्पेसिफीक प्रेस कॉन्फरन्स. अशें दिसता की प्रुडंटाक दुसऱ्या चॅनला परस चड इन्फॉर्मेशन मेळिल्लें फॉर वॉट एवर रिजन्स की ताणें प्रुडंटाक हें रिवील केलें. आनी तातूंत तो सांगता ताका फॅब्रिकेटेड व्हिडियोज एट गन पॉयंट रिकॉर्ड करपाक लायले म्हूण. आनी तातूंत तो म्हणटा अमित पालेकर, विजय सरदेसाय पयलीं नांव घेता, मागीर अमित पालेकर हे ते तो नांव घेता. आतां हो सुलेमान सिद्दीकी म्हणटा तो तुमी तरी ताका चड वळखता आसतले. हांव ताका फकत पेपरान वाचून जाणा कितें तो. हांवें ताका केन्ना पळोवंक ना, म्हजी ताजे कडेन कसलीच वळख ना. आमी केन्नाच ही इज नॉट क्रॉस्ड मी ऑर आमी केन्नाच वी हॅव नॉट मेट ऑर टॉक्ड. कांयच आमचें रिलेशन कसलेंच ना. हे मॅटर नॉर्थ गोवाचें म्हाका दिसता म्हापशेंचें काय कितें तरी. आनीक तो एक वोकल ओपोजिशन MLAक टार्गेट करता. तो कित्याक करता? कित्याक तो कॅश फॉर जॉब स्कॅमाचेर डायवर्ट इशू करपा खातीर अशें म्हणून तो सांगता. आनी आमी तुमी पळयलां आसतलें की कॅश फॉर जॉब स्कॅम म्हणटा तें हांवें सारकें धरूनच दवरलां. एसेंब्लीन बसून कॅश फॉर जॉब स्कॅमाचेर ती प्ले कार्ड घेवन तकलेर हांव उबो राविल्लो. म्हळ्यार एंटायर एसेंब्ली गव्हर्नर्स एड्रेसाच्या वेळार हांव राविल्लो. आनी अशें दिसता की जे कॅश फॉर जॉब स्कॅमाचेर उलयतात तांकां इमिजिएटली टार्गेट करतात. आतां कोण टार्गेट करतात? अशे सगळे शेडी एलिमेंट्स, क्रिमिनल्स आनी कोण भायले जे कोण आपूण मदींच एक व्हिडिओ काडून एक्टिविस्ट जातात असले बिसले लोकांक ते वापरून ओपोजिशन लेजिस्लेटरांक जे कोण उलयतात तांकां टार्गेट करतात. थोडे कडेन इवन मिडियाक टार्गेट करतात आनी एक्टिविस्टांक टार्गेट करतात. म्हणटकर पयलें म्हणल्यार प्रुडंटाक हांवें देव बरें करूं म्हणूंक जाय की हें तांचे खातीर हें आमकां कळ्ळें. पूण प्रुडंटाकूय बी बाब गावणेकाराक इतलो शॉक सो जालो ना. इज नॉर्मलायज्ड इट. अशें म्हणल्यार विजय सरदेसायाचें नांव घेवप कांय न्ही तें ओके अशें न्ही. अशें तो उलयता म्हणजे ताका एक खंयचे कोण क्रिमिनलाक घेवन ताका फिक्स करप. ताका शॉक जालो असो म्हाका दिसलो ना. कोणाकूय शॉक जावंक जाय मरे. आनी जे मनशाक कांयच कनेक्शनूच ना ताजे कडेन तो ताजें नांव घेता आनी मिडियान पसून हें नॉर्मलायज केल्लें आहा. म्हळ्यार हें चलता अशें गोंयांत. हांव राजकारणांत मिनिमम टू मिनिमम एक 30-35 वर्सां एक्टीव आहा. हांवें 35 वर्सांनी असलें केन्नाच पळोवंक ना. खूब तरेचे हें पळयलें की भितर उडयताले लोकांक आनी कितें करताले. पूण हें अशें क्रिमिनलांक वापरून जे उलयता तांकां फिक्स करपाक ट्राय करप हें गोंयांत सामकें नवें. ही नविदाद. म्हणटकर एक हांव मागता मिडिया कडेन बसून की यू ऑल शूड नॉट नॉर्मलायज दीस. आमचे कोंकणीन मरे एक म्हणणें आहा की आयज म्हाका फाल्यां तुका म्हणून. तें चड करून सिमित्रेचेर बरयल्लें आसता. आज दीस म्हजो आयला तर फाल्यां तुजेर येतलो. आनी मागीर एक प्रथा जातली, एक प्रेसिडंट जातलो आनी एक संवय जातली की जो कोण सरकारान येता तो क्रिमिनलाक वापरता आनी दुसऱ्याचेर चडटा, ओपोजिशनाचेर चडटा. हें अशें जावंक फावना. ताजे खातीर म्हाका सगळ्यान पयलो हांव हें प्रेस कॉन्फरन्स स्टार्ट करचे पयलींच म्हाका एक भंय आहा की हो जो सुलेमान सिद्दीकी आहा पळय ताणें नवें जें कितें रेवल्युशन केलां तो परतो बदलतलो आतां फाल्यां. आनी तो म्हणटलो की हें जें आपल्यान काल जें सांगलां प्रुडंटाक तें तशें नाशिल्लें, तें फॉल्स म्हणून. हें कित्या वयल्यान तो सांगचो तो? कित्याक एट गन पॉयंट म्हणटा तो. एट गन पॉयंट तो भितर आहा. तो म्हणटा आपल्याक शॉक दिल्या भितर ताका शॉक दिवंक शकता परते. सो अशी परिस्थिती आहा
की फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्रिमिनल तुका इम्प्लिकेट करता आणि तो क्रिमिनल आपलं व्हर्जन चेंज करीत रावता आणि तो परतोय चेंज करूंक शकता. सो हातून परिस्थिती कितें, खरी परिस्थिती कितें, खरी म्हळ्यार वॉट इज द रियालिटी, सत्य कितें हें कोणें सांगूंक जाय. हें डीजीन सांगूंक जाय आसलें, होम मिनिस्टरान सांगूंक जाय आसलें. हांवें काल होम मिनिस्टर अशें करता तें पळयलां, काय उलयना, हसतात गाडयेन बसून वता. हें कितें आतां हें म्हाका समजना. आनी अशें जर गोंयांत चलता जाल्यार हें गोंय उरूंकूच ना. सो एक फर्स्ट म्हणजे फियर आहा की हो सुलेमान सिद्दीकीक परतें ताजें वर्जन चेंज करपाक ते लायतले आनी दीस इज अ डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी. हें एक आहा. दुसरें म्हणल्यार असल्यो ज्यो कॉन्स्पिरसी, हें जें असली कारस्थानां आहा ती आमी नॉर्मलायज करूंक जायना. आनी सारकें क्लियर कट एक दिसता की कॅश फॉर जॉब स्कॅम म्हणटा तो जो इशू आहा तो आतां मिडियाय बी मातशी थंड केल्या. जो कोण उलयता ताका पयलीं टार्गेट जाता. हांव जेन्ना उलोवंक लागलो कॅश फॉर जॉब स्कॅमाक, इमिजिएटली फातोर्डा टू लंडन स्कॅम म्हणून मुखेलमंत्र्यानूच अनावन्स केलें. मुखेलमंत्र्यान अनावन्स केलें. आमी पयर एक असेंब्लीन अनस्टार्ड क्वेश्चन घालो की फातोर्डा टू लंडन स्कॅम म्हणून आसा काय म्हणून. होम मिनिस्टर रिप्लाय दिता आमकां अनस्टार्ड क्वेश्चनाक की फातोर्डा टू लंडन स्कॅम म्हणून कांय ना म्हणून. विचारात मुखेलमंत्र्याक आनी तुमकां हांव अनस्टार्ड क्वेश्चनूय दिता. म्हणटकर ह्या सुलेमान सिद्दीकीन कितें सांगलां की जो तो चॅकआउट जालो आनी तो चॅक इन मागीर जालो, हें पसून सगळें कारस्थान कॅश फॉर जॉब स्कॅमाचेर डायवर्ट करपाक एटेन्शन हें केल्लें म्हणून. म्हणल्यार तो म्हणटा आपल्याक व्हेलो आनी आपल्याक पावयलो आनी मागीर आपल्याक पयलींच बेगीन दवरलो आनी मागीर हाडलो म्हणून. सो चॅकआउट आनी चॅक इन जें केलें हें पसून कॅश फॉर जॉब स्कॅम डायवर्ट करपाक केल्लें अशें म्हणून तो सांगता. आतां सिरियस इशू म्हणटा कितें की हें कॅरेक्टर एसेसिनेशन जें कोणाचें जाता, इन दीस केस म्हजें जालां, तें डायरेक्ट मुखेलमंत्री करता. आनी कोण करना, सादो मनीस कोण करना. बरें पयलीं कोण रस्त्यार करताले, फेसबुकाचेर उलयताले म्हणून आमी सोडूं येता आसलें. हांगा मुखेलमंत्री उलयता मरे आनी एक एक्यूज जेन्ना हें भायर सांगता तेन्ना इट बिकम्स अ व्हेरी सिरियस इशू. हाजेर जर आमी गोंयकारांक आवटरेज जायना, आमी जर शॉकाद जायना हाजेर, जाल्यार आमी कितें तरी समथींग इज रॉंग. डेमोक्रेसी इज डेड. आनी गोंयचे पुलिसेची क्रेडिबिलिटी कितें आहा. गोंयचे पुलीस तुवें पळयल्या पयलीं कोणाचें घर मोडटा तेन्ना भितर आशिल्ल्या मनशांक कशें भायर काडटात, हाव द पुलीस आर इनवॉल्ड इन हें कितें हफ्ते घेवन लोकांक खाली करपाचें, हें पुलीस कशें करता तें आमी पळयलां. जॉब स्कॅमान एक्युज्ड आहा तांकां कशें प्रोटेक्ट करतात, FIR रजिस्टर ना करतना तेंय आमी पळयलां. कोणाची लँड ग्रॅब करतात तातूंत कोल्यूड करतात गोवा पुलीस, हेंय आमी पळयलां. सो गोंयचे पुलिसेक क्रेडिबिलिटी कितें उरली. आनी होच जो आतां सुलेमान सिद्दीकी आहा पळय ताका जो सेलान दवरलेलो, हांवूय खुबदां हांवें म्हणलां की अशें खंयचें सेल अशें की बेडरुमांतल्यान येता, भायर बिंदास रूम हें लायट ऑफ करता मागीर वता, असलें खंयचें सेल काय म्हणून. सो आमी एक स्पेसिफीक क्वेश्चन घालो की बाबा एक कसली सेल आसा काय म्हणून. अनस्टार्ड LAQ 160 एनेक्शर B तातूंत क्लियर सांगलां की जे सेलान ताका दवरलेलो हें सेलूच न्ही म्हणून. दीस इज नॉट अ ऑथरायज्ड लॉकअप ऑफ गोवा पुलीस. मागीर कितें करता क्रायम ब्रांच मरे ती. क्रायम ब्रांच तुका जाय थंय दवरता. सो तो जें सांगता की आपल्याक थंय दवरलो आनी आपल्याक व्हरून ताणी पावयलो, हातूंत तथ्य आसा. कित्याक फर्स्ट ऑफ ऑल ताका जंय दवरलो तें लॉकअपच न्ही. तें लॉकअप न्ही म्हणून म्हाका उत्तर दिलां. ह्याच होम मिनिस्टरान उत्तर दिलां. हांव तुका सारको स्पेसिफीक सांगता. अनस्टार्ड LAQ 160 7 तारखेचो, ह्या 7 तारखेचो. सो हाजेर क्लियर कट अशें दिसता की लोकशाही म्हणटी गोंयांत मेल्या. जो कोण उलयता ताका टार्गेट करतात, मिडियाक टार्गेट करतात, एक्टिविस्टांक टार्गेट करतात आनी हें चालू आहा. तूं कॅश फॉर जॉब स्कॅम म्हणलें तुजेर व्हिडिओ येता. हांगाच सांतिनेज एक बिल्डींग आहा, 15 लोकांक सरकाराचे घुसतात जॉबाक लायल्या.
इन्फ्लुएन्सर ते फक्त लोकांची नांव पेड्ड्यार कशें करप ताका सारकें दिसाचें हें दिल्लें आसता कितें की आज हाका टार्गेट करपाचो केन्ना केन्ना तो हो कोण आसूंक शकता विजय सरदेसाय आसूंक शकता केन्ना केन्ना तो एक एक्टिविस्ट जावंक शकता केन्ना केन्ना तो आम आदमीचो प्रेसिडेंट आसूंक शकता केन्ना तो एक बीजेपीचे सरकारांतलो मंत्री आसूंक शकता आनी फुडें हाजे फुडें बीजेपीच्या आमदाराकूय हें करतले जे कोण पार्टनर रावनात लुटपाक तांचेर करा टार्गेट म्हणटले आनी हे टार्गेट जातले आनी तुमी सुशेगाद उबी रावतले सो तुमकां एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा तुमचें कर्तव्य जाता की लोकशाय राखून दवरप यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी यू कॅनॉट नॉर्मलायज दीस हें जावप म्हळ्यार अशें सादें न्ही हें आनी ताजे खातीर आमी आमचो पक्ष हें मॅटर पयलीं म्हणल्यार हें बाबा खरें सरकाराचो स्टँड कितें सरकाराचो स्टँड अशें आनी गाडयेन बसून वचप हो स्टँड जावंक शकना ते आमी डीजीक वचून विचारतले गव्हर्नराक विचारतले की बाबा लोकशाही आसा गोंयांत काय गेली काय मेली काय म्हणटी जाल्यार तुजें मंथ्स मायंड केन्ना करपाचें जाल्यार वर्साचें फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी केन्ना करपाची ती कळूंक जाय म्हणून आनीक हें जर हांगा उत्तर कांय मेळना बेगीन जाल्यार वी वील एस्कलेट दीस मॅटर टू द युनियन होम मिनिस्टर हें आमी व्हरतले आनी म्हाका अशें दिसता की असलें जेन्ना जाता आनी जेन्ना मुख्यमंत्री हाजेर उतर दिना आनी मुख्यमंत्रीक तुका टार्गेट करता तेन्ना ह्या असल्या मुख्यमंत्र्याक मुख्यमंत्री म्हणून रावपाचो कसलोच अधिकार ना ताका कसलोच नैतीक अधिकार ना आतां नैतीक अधिकार म्हणटा ताका कळचेच ना तें दुसरें मॅटर की हांव तें उलयता तें सारकें उमतें कळशार उदक तें पुणून इट इज माय ड्युटी टू डिमांड दीस रेजिग्नेशन एंड दॅट इज वाय आय एम डिमांडींग इट की अजून मेरेन लोकशाही आसा अशें म्हाका दिसता पूण जे भशेन तें चलना त्या भशेन लोकशाही मेल्या हें सिद्ध जाल्लें आहा सो अकाउंटेबल कोण तरी आसपाक जाय आनी हातून हे मॅटरान अकाउंटेबिलिटी म्हणटी होम मिनिस्टराची आसूंक जाय कित्याक एक मनीस जेलान आसा ताका पयलीं जेलान दवरला तें जेल नोटिफायड जेल न्ही तातूंतल्यान तो चॅकआउट जाता तो परतो येतकर तो सांगता की आपल्याक गन पॉयंटाचेर आपल्या कडच्यान व्हिडिओ काडल्या म्हणून आनी कितले 15 काडल्या म्हणटे आयला एकूच आनी 14 येवपाचे आहा ते इलेक्शनाचे पयले दिसा येवंक शकता ते केन्नाय येवंक शकता आनी ते व्हिडिओ खातीर कोण कशेंय नाचूंक शकतात ह्या परिस्थितीन हाजेर क्लॅरिफिकेशनां जाय कोण तरी अकाउंटेबल आसपाक जाय कोण अकाउंटेबल कोण जेलर कोणाक तो मोबायल दिलो ताका काडलो म्हणून ती न्यूज करशा तुमी तुमचेंय म्हणून कितें जालें तें म्हाका कळना खंयच्या फोनार तो उलयलो ताचेर एक्शन जातलें अरे फोनार उलयलो तो उलयला तो दिसता उलयता पुलीस आहा ताजे बरोबर सायडीन आनी उरलं कितें तुमचें खंयचो फोन आनी कितें फोन ताका घेवन वचून तुमी रावा थंय कोळवाळे आनी घेया ताचो इंटरव्यू हा खूब आसतलो ताजे कडेन तो पार्टनर आसतलो आमचे कडेन ताजें कांय रिलेशन ना हांव ताका वळखप ना आनी हांव पयलींच्यान म्हणीत आहा तो चॅक इन जाला आनी चॅकआउट जाला म्हणून तो चॅकआउट जाला म्हणून म्हणीत आहा हांव आज ताणें सांगिल्लें आहा की तो चॅकआउटूच जाला म्हणून आनी कायद्या प्रमाणे पळोवंक गेले जाल्यार ते नॉट इवन अ जेल सो ताका एक रुमान दवरला आनी तो रुमांतलो गेला ताका व्हरून पावयला म्हणून तो कोण पावोवपी आहा तो हें मातसो हाल्लो म्हणून कितें तरी वाचिल्लें हांवें पण कितें ही सामकी स्क्रिप्ट सादी मरे ती सादें आठवेक आशिल्ले भुरगे सांगतले मरे एक फ्लॉप पिक्चराची स्क्रिप्ट म्हणून ह्यो स्क्रिप्टी घेवन एक सुसंस्कृत गोंयचे जनतेक कानान घालपाक उठला अशें करून हें सरकार चलोवप आनी अशें करून गोंय चलोवप हें कितें रे सो हाका एक खंय तरी एक मर्यादा आसपाची गरज आहा आनी हांव मागता तुमचे कडेन टेक दीस सिरियसली प्रश्न विचारात तुमचेंय काम जाता हे प्रश्न विचारप म्हणटे ते फक्त आमचे न्ही आमी ओपोजिशनान आसा म्हण न्ही आनी जो कोण उलयता ताकाच टार्गेट कित्याक जाता दुसरो जो उलयना ताका कित्याक टार्गेट जायना प्रश्न करा मरे तुमी प्रश्न विचारा मरे तुमकांच अरे बाबा कॅश फॉर जॉब म्हणटकच विजय सरदेसायचें घर भायर सरता कशें 2019तलें घर 25 भायर सरता हें जालां तें जालां नेक्स्ट टायम तुमकां प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक थंय या आमी एक दीस पिकनीक करुया ना पूण म्हणटा तुका हांव कितें म्हूण कसलें खंय पावलां रे गोंय सो हांव मागता तुमचे कडेन इलेक्शन लागीं ना हाजो अर्थ राजकारण बंद जावंक ना दुकान आमचें बंद जावंक ना
अशें जेन्ना चलता, दीस आउटरीच हॅज टू बी फेल्ट ऑल्सो बाय द मिडिया, एंड इट इज द ड्युटी ऑफ यू एज वेल एज अस टू फायट अगेन्स्ट दीस टायप ऑफ टेंडन्सीज. कित्याक कोणाकूय जावंक शकता. फाल्यां आमी सरकारान पावले आनी आमी हें करूंक लागले तर इफ दीस इज नॉर्मलायज्ड, एक प्रथा जाली ती एक्सेप्ट जाली, अशेंच करतात न्ही ते. आतां नोकऱ्यो पयशांनी घेतात, त्यो केन्नाच्याच चलताल्यो म्हूण. खूब जाणां ना काँग्रेसी वेळाच्यान त्यो नोकऱ्यो विकतालेच ते.